सो फर्स्ट आमी करूया की सुकन्या समृद्धी योजना ही गव्हर्मेंटाची योजना फॉर अ गर्ल चाइल्ड बिफोर द एज ऑफ 10 years ताजे वर्साक एक फिक्स अमाउंट तुवें घालून फॉर अबाउट 14 years यू हॅव टू पे 14 वर्सां आनी 14 वर्सां नंतर ताका 18 वर्सां सपोज सुरवातीक घालो एट द बर्थ जाल्यार एट द एज ऑफ मे बी 18 years शी कॅन विथड्रॉ द अमाउंट वॉट एवर शी वॉन्ट्स टील 21 years. अशी 3 भुरगीं आसा तांकां एक बेनिफीट आयज IMN दिल्लेली आसा. नो डाउट इट इज अ स्कीम ऑफ द गव्हर्मेंट पण IMN ही स्कीम उचलून धरून सपोर्ट घेवन ह्या स्किमीचे बेनिफीट आयज ह्या 3 भुरग्यांक दिल्लेली आसा. IMN is doing very well, making many programs for the benefit of the people, not only in Michami, but you can say all over Goa. Meda is the president, treasurer is the secretary is there, the doctors. And म्हाका दिसता it is a support to the government. कित्याक आमी म्हणटात ह्यो स्किमी आसा सरकारच्यो ह्यो लोकां पर्यंत पावोंक जाय. तेन्ना स्किमी घेता मदल्या मदीं गायब जातात. डिक्लेअर जातात गव्हर्मेंट डिक्लेअर करता स्किमी जपून पावना. NGO जी आसा जस्ट लायक IMN आसा हेंच्यांनी ही जबाबदारी स्विकारलेली आसा. तेजें कर्तव्य आसा की ही बेनिफीट केल्ल्यो स्किमी स्टेट गव्हर्मेंट गव्हर्मेंट स्किमी लोकां पर्यंत पावच्यो गरजो पर्यंत पावच्यो. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता हांव मना पासून इंडियन मेडिकल असोसिएशन आयएमएचे अध्यक्ष ऑल मेंबर्स डॉक्टर शेख साहेब सगळ्यांक मना पासून धन्यवाद दिता, तांचे आभार सोडा.